Sister Rosaria. Sister, okay, start. मोगाला बापा, हांव तुका आर्गां दिनवास आनी वाखाणणी दिता. तुवें आमकां हो आयचो दीस वेल फावो केल्या खातीर आनी हे तुजें उतर आयकूंक तुवें आमकां तयार केल्या म्हूण आर्गां तुका जेजू. जेजू, तुजें उतर ब्रादर विन्संट आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं उलयतलो. हे उतर जेजू आमच्या काळजांत खोल रिगोय म्हूण मागता. हे उतर आयकून आनी समजून आनी तें उतर दुसऱ्याक दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा दी जेजू. हे मागणें तुका कोत्ता जेजू क्रिस्ताचे नांवेन. आमेन. Amen. 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 Jesu carga. Jesu carga. Jesu carga. जेजू करता. म्हणटच आयज आमी शिकोण पयली करूया. Maria. कोणाक गोवायकी दिवंक जाय? जेजू कार्गा. तुमकां सगळ्यांक आयकता? होय ब्रदर ऐकूं येता. प्लीज प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. तर आमी कितें करूया? आमी आयज शिकोण पयली घेवया. होय ब्रदर. बरें. तर मुजे कडेन आयज स्क्रिप्चर ना, मुजे कडेन मोबायलाचेर हा, पूण आयज हांव कितें करता, इन्स्टेड ऑफ डुईंग अ टीचिंग आय डू एक प्रीचिंग. आयज शिकोण दिवचे सोदेक आयज प्रवचन करता. प्रेज. ओके ओके ब्रदर. म्हणटच भाव भयणीनो, हांव तुमी सगळीं जाणो की आमी आतां जेन्ना जेजू कडेन येयल्या, आमी कितें जाल्या, एक नवी रचना जाल्या. होय की ना? होय ब्रदर. म्हणटच आमी एक नवी रचना जाल्या जाल्यार देव आमकां कितें करता, कितें दिता आमी एक नवी रचना जाल्या म्हणून? आपल्याची भुरगीं. पळय, आमी देवाची भुरगीं जावचे पयलीं आमी देव आमकां कितें दिता? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा दिता. होय की ना? होय ब्रदर. म्हणटच हांव तुमकां एक एकल्याक विचारूंक सोदतां, हो जो पवित्र आत्मा जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी देव आनी सर्वंडार मानला, हो पवित्र आत्मा देव आमकां कित्याक दिता? ताका ओडकोन घेवंक. होय, कित्याक ताणी म्हणलेलें बापा सरशेन तुमकां पवित्र आत्मा धाडटलो आनी तो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी सगळी उगरास करून दितलो. ओके. म्हणटच पवित्र आत्मा आमकां दिता कित्याक? बाय जेन्ना पोतून सांग मातशें, कित्याक दिता? पवित्र आत्मा दिला ताणें आमकां ओळखोंक देवाशी, कित्याक ताणें म्हणलां आपूण सगळी वस्तू तुमी केल्यात तर तुमकां उगडास करपाक पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो. बरें हा, सारकें म्हणलें जाय. म्हणटच पवित्र आत्मा जो आमकां दिला तो आमकां सगळें शिकयतलो. होय की ना? म्हणटच आमकां सगळें शिकयतलो जाल्यार ही शिकवण आमकां कित्याक जाय? देवाक ओळखून घेवंक, की देवान आमकां ओळखून घेवपाक. व्हेरी गुड. देवाक ओळखून घेवपाक. सारकें म्हणलें तुवें. म्हणटच आमी देवान ओळखून घेवंक ओळखून घेतली जाल्यार आमी ताच्या पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमी देवाक ओळखता जाल्यार, आमी देवाक ओळखून घेतली जाल्यार आतां आमी कितें करूंक जाय? ताच्या उतराक आमी आसूंक जाय. ताच्या उतराक आसूंक जाय. बरें हा. पवित्र आत्मा आमचे भितर हा, तो आमकां आमचो संबंध देवाशी घट करता, आमकां शिकवण दिता देवाच्या उतराची. तेजे उपरांत कितें?
आता म्हाका शिकोण मेळवली, आता म्हाका सोजमणी मेळवली, आता सगळे देवाचे म्हाका कळले, आता कितें? आता आम्ही देवाक आम्ही जाण जावन आमी दुसऱ्याकूय दिवपा जाय. बरें, हा, दुसऱ्यांक आमी देवाक देवाचें उतर दिवंक जाय. व्हेरी गुड. म्हणटच आमी देवाक देवाचे आमी दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवंक जाय. म्हणटच कोणाक दिवंक जाय? जी कोण नोकळो, जी कोण भावार्थी आसात, जी कोणाक अजून जेजूची ओळख मेळूंक ना, म्हणटच आमकां खंय कळटलें की कोणाक जेजूची ओळख ना, कोणाक जेजूची ओळख हा, कितें आमी तांकां म्हणूंक जाय, खंय आमकां कळटलें? पवित्र आत्मा सांगता ब्रदर. पवित्र आत्मा आमकां सुचयतलो. कित्याक तोच धाडटा आमकां त्या मनशाची तीच पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो. आता म्हज्या हातान एक फोन हा, म्हज्या हातान एक फोन हा. हो फोन मॅन्युफॅक्चर ताजो सॅमसंग. ओके, हो फोन कोणे केला? सॅमसंग कंपनी. सॅमसंग कंपनीन केला. वो फोन जो सॅमसंग कंपनीन केला, हो फोन कित्याक केला? ही मॉडेल कित्याक केल्या ताणें सॅमसंगान? ती म्हाका केल्या. म्हज्या हातान हा म्हणून तो फोन म्हाका केला. कॉम्पिटिशन वय की ना? हा? ना, हांव विचारता तुमकां, जेन्ना सॅमसंग कंपनीन हो फोन केला, म्हणजे मॅन्युफॅक्चर केला, तो कित्याक केला? इंकू केला ब्रदर. विकूंक केला. व्हेरी गुड. सारखे विकूंक केला. सारखे म्हणले तुवें. बिश्तो शोरूमान दवरपाक दवरूंक ना, बिश्तो फॅक्टरीन दवरपाक ना, विकपाक आनी तो वापरपाक. वय की ना? टू यूज इट. कित्याक सॅमसंगान ही मॉडेल केल्या आनी दुसरी मॉडेल करूंक ना? सॅमसंग फकत ही जी मॉडेल म्हज्या हातान हा, ही फकत मॉडेल हांव यूज करतां, सॅमसंगाचे कडेन आनी दुसरे मॉडेल्स हा? दुसरे मॉडेल्स आहे पूण नाव दुसरी. नाव दुसरी. ना, सॅमसंगाचोच फोन तो, पूण मॉडेल सॅमसंग आहा, सॅमसंग मॉडेला कडेन हली सॅमसंग. ना, सॅमसंगाचो एकूच मॉडेल हा? ना, जायती हाय ब्रदर. खूब मॉडेल हा, वय की ना? सॅमसंगाचे खूब मॉडेल हा की ना? होय ब्रदर. होय आहाय ब्रदर, होय. पूण वो जो मॉडेल केला, तो त्या मॉडेलान त्या फोनान ज्या डिझायन केला तो, ताणें तो फोन हो केला, हो ताजो कॅमेरा आहा, ताचे स्पेसिफिकेशन इतल्या, ताका इतलो स्पीड हा, ताका इतलो प्रोसेसर हा, आनी त्या हिसपान तो प्राइस, तो पैसे, ते दुडू जितले मेळटले त्या फोनाचे, तितलो ताजो वालोर दवरला. वय की ना? होय. सॅमसंगाचो 5 वर्सांचो मॉडेल हाडूंक जाता, समजा ताका 2000 पडटले. 2000 फोन मेळचो ना, हांव म्हणटा सुमार 5000 मेळटले. जो फोन आता लेटेस्ट मॉडेल येता ताका 5000 मेळटले? ना. ताका आनीक मेळटले. वय की ना? 10,000, 20,000, 25,000 चड पडटले. वय की ना? होय ब्रदर. म्हणटच सॅमसंग कंपनीन आपल्या सॅमसंगाच्या फॅक्टरीन कितले मॉडेल केल्यात, पूण जे मॉडेल केल्यात ते केल्यात कित्याक? ज्या लोकांक त्या मॉडेला प्रमाणे काम करूंक जाता आनी तांकां ते ताच्या कामाचे फायद्याक येतले, त्या हिसपान ते घेतले, तितले दुडू दितले आनी ते आतां तो फोन वापरतले. वय की ना? एक भाशेन भाव भयणीनो, देवान समजा आमी सगळीं जी आमी भावार्थी आसा, समजा आमी सॅमसंग कंपनीचे, जेजूक मातसो सोड, मातसो थोड्या वेळाक मातसो जेजू सोडया, आमी सगळे सॅमसंग कंपनीचे, आनी एक एकलो आमी जी आसा, आमी जी दुसऱ्या भाशेचे मॉडेल, आमी एकूच मॉडेल न्हय,
समजा आमची बाय फातिमा एक मॉडेल, बाय जोलिना एक मॉडेल, बाय अलिफा एक मॉडेल, हांव आनी एक मॉडेल. आम्ही सगळी मॉडेल त्याच कामाची काम करता. आमची केपेबिलिटी तीच हा. ना. ना. सॅमसंग कंपनीन जे आम्ही असले जाल्यार व समजा देवान आमकां केल्ले रोचले जाल्यार आमकां ताका जाय तशें ताणें आमकां रोचल्या. ताणें आमकां एका भाशेन रोचूंक ना, एकूच मॉडेल करूंक ना, होय की ना? होय ब्रदर. म्हणजे समजा भाव भयणीनो, म्हजो मॉडेल म्हणतो झेड, बाय फातिमाचो ए, बाय जोलिनाचो बी, एक एकल्याचो मॉडेल दुसरो, पण आमी सगळीं देवाच्या राज्यांतलीं. म्हणजे कित्याक आमी देवाची एकाच भुरगीं, बापाची. एकाच बापाची. सारखें म्हणलें. पूण आमचे जे केपेबिलिटी हा, आमचे जे देवान आमकां रोचल्यान, सगळ्यांक एका भाशेन रोचूंक ना. पूण ताणें आमचे भितर आपलो पवित्र आत्मो दिला. ताणें आमकां देवाची भुरगीं केल्यात. पूण आमचे भितर जे घाला, ताका इंग्लिशीन म्हणटा आमचो पोटेन्शियल घाला, आमची जी केपेबिलिटी घाल्या, आमकां जे करूंक जाय ते ताणें ताज्या खोशेन ताणें आमकां रोचल्यात. इतली पासून समजल्यात तुमी? होय ब्रदर. होय. म्हणजे जे काम म्हजी बाय फातिमा करता ते म्हज्यान करूंक जावचें ना. जे बाय जोलिना करता ते म्हज्यान बाय फातिमान करूंक जावचें ना. जे हांव करता ते दुसऱ्यान करूंक जावचें ना. पूण आमच्यान सगळ्यांनी जे आमकां रोचल्यान तेच भाशेन आमच्यान तो वावर करूंक जाता. आयकतात तुमी? होय. त्या कारणाक लागून देवान म्हाका रोचला. ज्या कारणाक लागून तुमकां एक एकल्याक रोचल्यान, एक एकल्याक आमकां रोचल्यान, त्याच कारणान आमच्यान काम करूंक जाता. केन्ना आमच्यान करूंक जाता? जेन्ना जेन्ना पवित्र आमी आत्मा, आत्मो सुचयता जेन्ना तेन्ना. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, तो आतां आमचो संबंध देवाशी घट करता आनी आमकां सर्गेच्या बापाच्यो सगल्यो खबरो म्हणजे जे ताणें रोचला आमकां ते आमकां कोडीत करता ताच्या उतरां वरवीं. आतां आमच्यान जे देवान आमकां रोचल्यान तेच भाशेन आमच्यान देवाची खोशी करूंक जाता. जाता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान. प्रेज जीसस. प्रेज जीसस. आयकतात भाव भयणीनो? येस. म्हणजे हांवें केन्नाच पळोवंक नाका दुसऱ्यांक, अरे तो कितें करता, ती कितें करता, तो कितें करता, हे कितें करता, आमकां कांय पडोंक ना. आमकां कांय पडोंक ना. कित्याक भाव भयणीनो आमकां पडोंक ना? कित्याक आमकां कोणें रोचल्यान? बापान रोचल्यान. बापान रोचल्यान. आनी कित्याक रोचल्यान आमकां? कोणाची खोशी करपाक? आमची खोशी करपाक? ना, बापाची खोशी करूंक. आमच्या पायमायची खोशी करपाक? ना, आमच्या बापाची. बँकराची खोशी करपाक? न्हय. आमच्या भुरग्यांची खोशी करपाक? न्हय. आमच्या शेजाऱ्यांची खोशी करपाक? न्हय. कोणाची खोशी करपाक? बापाची खोशी. बापाची खोशी करपाक. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां आमी एक एकल्याक आमकां एक प्रश्न विचारुया. देवान पयलीं आमकां ताच्या पुत्रा वरवीं, ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं आमकां नितोड केल्या, होय की ना? होय. त्याच्या उपरांत त्या अमोलीक रोगता वरवीं आमकां नितोड केल्या उपरांत ताणें आमकां एक नवी रचना केल्या, होय की ना? होय. नवी रचना केल्या उपरांत पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्याचो बाप्तिस्म दिला, होय की ना? होय. आणि पवित्र आत्म्याच्या आदारान आणि पवित्र आत्म्याच्या संबंधान तो आमकां आपली खोशी कोडीत करता. म्हणजे आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, खरेपणी आमी देवाची खोशी कितें तें
आमकां कळोन येयला. तुम्ही म्हजो होय, प्रश्न ताचो मोग, ताची ओळख. ना 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 ते बरें हा. मोग ओळख सगळें बरें हा. हांवें म्हणलें तुमकां देवान आमकां कित्याक रोचल्यान? आपली खोशी करपाक, वय की ना? होय. म्हणजे जे काम तुवें करूंक जाय आनी हांवें करूंक जाय तें एकूच काम ना, ना. वेगवेगळी. एक एकल्याक स्पेसिफिकली काम दिलां, वय की ना? होय. ऐकात बरे भशेन भाव भयणीनो, हांव तुमकां कित्याक सांगता की जे दिसा आमी एक न्हंय रोचना जाल्यार आनी देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला, आमी सगळीं एकूच काम करिना, पूण आमी जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. वी आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आनी जे तो आमकां सांगता ह्या जेजूच्या कुडीक सगळे जे सांदे आसात, म्हणजे कोणाक हात, कोणाक दोळे हात, एका कुडीक दोळे हात, एको तकली हात, तोंड हा. आनी दोळ्याचें काम दोळ्याचें काम, दोळ्याचें काम दोळ्यान कानाचें काम करूंक जायना, कानान दोळ्याचें काम करूंक जायना. कित्याक कानाक सारखें काम कितें दिलां? आयकोपाचें. दोळ्यांक कितें काम केलां? दिसपाचें. दिसटीचें. पोटांक कित्याक दिलां? पळोवपाक, आमचें जेवण जिरपाक. जिरोंक. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी पवित्र आत्मो आपणायला, ह्या पवित्र आत्मो आमकां कितें करता? जे पापान आमकां रोचल्यान तेच काम करपाक आमकां रोचल्यान. आनी ज्या दिसा जे म्हाका पवित्र आत्मो ताच्या संबंधा वरवीं ते देवाचें उतर म्हाका कळी करता आनी परतून तीच उतरां उलयता आनी हांव ती कान दिवन आयकता. आतां हांव कोणाची खोशी करता? बापाची खोशी. आनी आयकात बरी खबर म्हणल्यार भाव भयणीनो, ज्या दिसा आयकात, ज्या दिसा म्हाका कळून येता की बापाची खोशी कितें ती, कित्याक बापान म्हाका रोचला. वय, आमकां सगळ्यांक एका कारणा लागून रोचल्यान, ताजो संबंध ताजे बरोबर गोड जावपाक, ताजें उतर आयकोपाक, आमी बापान कितें सांगलां तें आमी आयकोपाक आनी ताजी खोशी करपाक. म्हणटच ज्या दिसा आमकां कळोन येता की बापाची खोशी कितें ती, म्हाका कसली गरज हा, म्हाका जे दुडू जाय, म्हाका जो लोक जाय ते काम करपाक, देवान ते ऑलरेडी तयार करून दवरल्यात. हांव फकत म्हज्या बापाची खोशी करता. म्हाका घाम सुटपाची गरज ना. म्हाका 12 सुंका 13 ब्रेस्तार, म्हाका ही नोवेना, हे मागणे, ते देवस्थान, हे आनी ते म्हाका करपाची गरज ना. म्हाका फकत जे सांगलां तें हांवें करूंक जाय. आनी जेन्ना हांव तें म्हाका सांगलां तें हांव करता, सगळें जे म्हाका तें काम करपाक गरज आहा, कसलेच गरजेची हा, देवान ती पयलींच तयार करून दवरल्या. म्हाका फकत ताचें उतर आयकोंक जाय आनी ती ताची खोशी काबार करूंक जाय. हालेलुया. आयकतात भाव भयणीनो? म्हणजे जेन्ना जेजून आमकां सांगलां मातवाचो 11वो विस्वोर वड 28, आमच्यान वाचुया. सगळी तुम्ही अजाच्या बाराकाल आसात. वड 28 कितें म्हणटा जेजू? सगळी तुम्ही अजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजे सोरशी येयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. जेजू कारगा. परतून मातशें स्लो वाचुया. स्क्रीन आमचे बाय फातिमा मातशी स्क्रीनाचेर घाल पळोवया प्लीज. तो मातवाचो 11वो विस्वोर वड 28. सगळी तुम्ही कोश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. मागीर म्हजें जूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोप आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें.
तर म्हजें झूम घेवंक सोंपें आनी वाव ओलुपाचें ओचें. जेजू कारगांव म्हणटूच भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां जे कारण लागून ताणें आमकां रोचल्या, ऐकात, ज्या कारण लागून ताणें आमकां रोचल्या, आमकां ओज्याच्या भाराची ओज्याचो भार घेवची गरज हा? ना. ना. पण कितें म्हणटा तो, सगळी तुम्ही कोश कोट्टात आणि ओज्याच्या भारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आणि हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. भाव भयणीनो, जेजू तुका आनी म्हाका समाधान केन्ना कोत्तलो? जेन्ना हांव ताचेशी वयतलीं तेन्ना. ताका म्हजो सोमी धोनी आनी सोर सोक्तीवून देव हांव मानून घेता तेन्ना. म्हणटच आमी आतां शिकल्या की जेन्ना हांव देवाची खोशी कोत्ता, म्हाका जे कारण ताणें म्हाका रोचला ते म्हाका पडोन येयला आनी हांव फकत देवाची खोशी कोत्ता, म्हाका ओज्याच्या भारा खाला आसपाची गरज हा? भाव भयणीनो, हांव तुमकां आनीक परतून प्रश्न विचारता. देवान आमकां रोचल्यान ताणें आपलो पवित्र आत्मो दिल्या. पवित्र आत्मो म्हाका ज्या कारणा लागून म्हाका रोचला, देवान ते म्हाका पडीत केला. कित्याक आतां हांव ताजो संबंध जेजूशी घट धरता. तेच जेजू म्हणटा, तुमी म्हजेशी येयात. हांव जेजूशी येयला, हांव ताजें उतर पाळटां, ताजें उतर शिकता. पवित्र आत्म्या उदेशी म्हाका आतां ज्या कारणा लागून म्हाका रोचला, देवान ते म्हाका पडीत केला. आता म्हाका ओज्याच्या भारा खाला आसपाची गरज हा? ना. ना. कित्याक हांव जाणो की देवान म्हाका कित्याक रोचला तो, आनी म्हाका ते कारण जे कारणा लागून म्हाका रोचला ते म्हाका पडीत केला म्हणून देवान म्हाका पयलोच सगळें जे म्हाका गरजो आहा ते म्हाका ते काबार करपाक, ते काम संपून दिवपाक ताणें म्हाका सगळें तयार दवरलां. पण हांव तुमकां परतून एक वपारील सांगता. तुमकां समजा हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दिता, उदाहरण दिता. समजा तुम्ही तुमच्या घरा सुमानाच्या सुमाना एक कुजिनेर येता. कोण येता? कुजनेर. एक कूक येता, कूक जो रांदता तो. आणि तो रांदपाक एकदम एक्सपर्ट तो, एक्सपर्ट. आणि हांव कितें करता, ताका म्हणटा, अरे ये रे बाबा ये, बस 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 बस. आयज म्हाका बटर चिकन जाय, आयज म्हाका शाकुती जाय, आयज म्हाका हे जाय ते जाय, व्हडलें लिस्ट दिता. बरें म्हणटा, हांव कोत्ता तुमकां सगळें कोत्ता. चिकन घेया. ना चिकन ना, म्हाका बटर चिकन जाय. हांवें चिकन हाडूंक ना, म्हाका बटर चिकन जाय. त्याच्यान बटर चिकन करूंक जाता? ना. ना तो आपली बोटां काततलो. मागीर म्हणटाय म्हाका आयज बरी सुंगटांची कडी कर आनी तातूंत बिमलिंग घाल, एकदम बरी रुचीक सुंगटांची कडी कर. सुंगटां घेया. ना सुंगटां हाडूंक ना हांवें. सुंगटांची कडी कर म्हूण सांगता. त्याच्यान करूंक जाता? ना. ना. भाव भयणीनो, जेन्ना देव तुका सांगता, की तुका हांवें रोचला फकत चिकन बिर्याणी करपाक. आयजकाल तुम्ही चिकन बिर्याणी करू नाकात, कित्याक कोणाक रोचूंक ना चिकन बिर्याणी करपाक. हांव फकत उदाहरण दिता. हांवें तुका म्हणलें एक वपार घालता. समजा देवान तुका सांगलें चिकन बिर्याणी कर. तुका एक पाटी चिकन बिर्याणी करपाक ताणें तुका रोचला जाल्यार तूं ताका विचारतलें चिकन घेया, हो चिकन तो तुका तयार करून दवरला तुका. तयार करून दवरला. आयकतात भाव भयणीनो तुमी? म्हणटोच हांव जेन्ना चिंता की हें करूंक जाय तें करें, ही सगळी जी तयारी जाय म्हाका चिकन करपाक, म्हाका सुंगटांची करपाक, म्हाका बाजारांत वचून सगळी जी तयारी जाय ती ताका त्या कुजिनेराक रांदपाक, हांवें ते सगळो मटेरियल हाडूंक जाय आनी घरांत दवरूंक जाय. आनी मागीर हांवें लिस्ट करूंक जाय आनी सांगूंक जाय, बाबा म्हाका बटर चिकन जाय, कित्याक हांवें चिकन हाडलां, हें हाडलां, तें हाडलां, सगळें दवरलां. आतां हांवें सगळें जे म्हाका तें करपाक रांदपाक जाय तें हांवें लिस्ट करून त्या कुजिनेराक सांगलां.
आता त्याच्यात रानूंक जाता होय फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास सारखे म्हणले बाय जॉनीना. तेच भाशेन भाव भयणेनो, जेन्ना देवान तुका म्हाका एक कुजिनेर ताका कितें पोझिशन दिला म्हाका, तें ताणें म्हाका रोज म्हाका विचून काडला तें काम करपाक. म्हाका बाजारान हांगा थी वचोन हाका भीक मागून हाका वाचून ताका वाचून हें कर तें कर म्हाका कसलीच गरज ना. कित्याक म्हाका कोडोन येयला की देवाक जाय म्हाका एक बटर चिकन करपाक. तो म्हणटा हांवें तुका बटर चिकन करपाक सांगलां, पूण हांवें तुका चिकनूय दवरला आनी बटरूय दवरला. हॅलो होय. भाव Yes, भयण, brother. म्हणल्यार तुमी जेन्ना देव तुका आनी म्हाका समजा म्हाका ताणें कुजिनेर केला, म्हाका विचून काडला एक कुजिनेर जावपाक, आनी देव म्हाका सांगता बाबा म्हाका जाय तुवें बटर चिकन केल्लें. हांव ताका केन्नाच विचारपाची गरज ना, कित्याक जेन्ना ताणें म्हाका सांगलें आनी म्हाका पडोन आयलां की म्हाका हांवें बटर चिकन रोचूंक जाय, ताणें म्हाका बटर दवरला, चिकनूय दवरला, ते सगळो फ्लेम दवरला, कांदे दवरले, सगळें तयार करून दवरला म्हजे फुडें. म्हाका फकत तें रांदूंक जाय. होय. भाव भयणीनो, brother, praise God. पूण प्रश्न म्हणल्यार जे म्हाका ताणें विचून काडला कित्या कारणां लागून, तें कारण म्हाका सोजमणी मेळल्या काय. हांव जाणो म्हाका रोचला तो. हांव जाणो Understand. तुजो संबंद देवाशी गोड आहा काय. हांव ताचें उतर शिकता. पवित्र आत्मा म्हाका आजून पासून इतली म्हाजी वर्सां जालीं म्हज्या संवसारान हांव जियेतां. आजून पासून म्हाका एकदम क्लियर कट सोजमणी मेळल्या की कित्याक म्हाका देवान रोचला तो. Now, praise God. म्हणटच आमी कित्याक आमी इतली आयज आमी कित्याक कोणाक रावले हांव. जाणवाय घेवंक. जाणवायक घेवन म्हणटच भाव भयणीनो, आमी देवाची जाणवाय आमकां मेवतली हो जेन्ना आमी सदां देवाचें उतर शिकतले. हांव पवित्र आदारान आमी शिकोन देव आमकां एक दीस ते पडीत करतलो. आनी आतां आमी जे ताजी खोशी आमच्या जिवितान कितें करपाक तें आमी काबार करून वयतले. हांव वय की ना येस. भाव भयणीनो, Hmm. ज्या दिसा तुका आनी म्हाका कोडोन येता की देवाची खोशी म्हाका कितें. आतां तुमी म्हणटल्यार ब्रदर तुका देवाची खोशी कितें आहा ती कळ्ळी तुका. तूं आतां प्रिचींग कोत्ताय म्हणून तुका आतां सोजमणी मेळ्ळी. भाव भयणीनो, प्रिचींग देवाचें उतर प्रिचींग कोत्ता म्हणून म्हाका आतां म्हाका एक पदवी ना तुमकां आतां हांगा येवपाक आनी सांगपाक. देवान म्हाका ऑलरेडी सांगलां कितें करपाक तें, देखून हांव प्रिचींग कोत्ता. देखून म्हाका रोचला प्रिचर जावपाक. तुमी म्हणचे ना, तुमी म्हणचे तुका रोचलो कितें शिकपाक आनी तुका काम करपाक. पूण हांवें तें काम केलें 32 वर्सां आनी तेज्या उपरांत देवान म्हाका सांगलें तूं आतां कितें काम करताय. तूं संवसाराचें काम करताय. तूं आतां म्हज्या राज्यान काम कर. बरें म्हणलें. कितें काम करूंक जाय. कितें शिकयलां म्हाका तुवें. कितें करपाक शिकयलां. देवाचें उतर. बरें हांव देवाचें उतर बरोबर करतलो. हांगा येतलो जो लोक येतलो ताका देवाचें उतर शिकयतलो. पूण ताणें म्हाका कितें सांगलें जाणाय. ताणें म्हाका कितें सांगलें जाणाय. प्रिचींग करपाक ते देवाचें उतर शिकोवपाक प्रिचींग करपाक प्रेवसन करपाक खूब लोक आहा. बरें आनी एक उदाहरण घालता. एक पाटी कोण दोतोर जालो. दोतोराची शिकवण घेतली. दोतोर जाता की ना. 12वी जाता 5, 6, 7 वर्सां शिकचें पडटा. वय की ना. सगळे जे शिकतात 5, 6 वर्सां ते सगळे दोतोर जातात. हाजे उपरांत तो दोतोर अजून शिकता. ताका म्हणटा पोस्ट ग्रॅज्युएट. कोण पेडियाट्रिक जाता, कोण हार्ट स्पेशलिस्ट जाता, कोण किडनी स्पेशलिस्ट जाता, कोण भुरग्यांचो स्पेशलिस्ट जाता, कोण बायलांचो स्पेशलिस्ट जाता, कोण तकलेचो काम करपाचे स्पेशलिस्ट जाता, कोण नेर्वाचें करपाचे स्पेशलिस्ट जाता. म्हणटच जो कोण तकलेचे शिकवण कोत्ता ताका चड शिकवण ना कानाची आनी दोळ्याची. कित्याक तो शिकला मातशें. पूण जे एक्सपर्टीस आहा
ताका फकत तकलेचें, कित्याक तो चड शिकता तकलेचें. जो कोण हार्टाचें काम करता तूं ताचे कडेन विशी जाल्यार आरे म्हजी बोटां म्हजे हाडान दुखता, तो म्हणटालो बाबा हांव हाडांचें तुका म्हणजे सांगूंक जाता, पूण जाणय तो थंयसर त्या रस्त्यार त्या गांवांत थंयसर एक हाडांचो स्पेशलिस्ट आहा. तूं ताचे कडेन वचतो, तुज्या हाडाचें सगळें सामकें फिट करतलो. होय की ना? होय. होय पूण ब्रदर. सगळे ते दोतोर, सगळे ते दोतोर, पूण सगळे दोतोर ते एका तकलेचेच पडना, कानाचेच पडना, काळजाचेच पडना. एक एकलो जो कोण तो स्पेशलिस्ट जाला तातूंत तो दोतोर जाला. होय की ना? होय की ना भाव भयणीनो? होय ब्रदर. होय ब्रदर. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमकां सांगता आनी म्हजे परगट करात, तो सगळ्यांकूच सांगता तें फकत थोड्यांक सांगता? थोड्यांक विचून काडलेले आसात तांकांच. शाबाश बाय जोनिना, आयज तुजें सगळें बदलतलें. आमेन. कोण सजमता की जे बाय जोनिनान सांगला की सगळ्यांक विचून काडल्यात तांकांच प्रमोशन करपाक, बाकी सगळी कुजिनेर आनी चिकन बिर्याणी करतली. ना. ज्या दिसा जेजून म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिला म्हणजे म्हजें तारण जालां. होय की ना? त्या दिसा ताणें म्हाका विचून काडला आपलें उतर परगट करपाक. हॅलो होय ब्रदर. भाव भयणीनो, ज्या दिसा हांव एक नवी रचना जाला, ताणें म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी आतां म्हजो संबंद ताच्याशी घट जाता. सगळ्यांक जो पवित्र आत्मो तो दिता तांकां तो विचून काडटा आपलें उतर परगट करपाक. फकत थोड्यांक न्हय. म्हणटोच आमचें तारण जालां जाल्यार, आमी खरीपणी एक नवी रचना जाल्या जाल्यार देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तो आमचो संबंद आपल्याशी घट करता आनी आपली खोशी आमकां कळीत करता. पूण ताजें पयलें काम म्हणल्यार तोखतात तसलीं फळां दिवपाक. आनी तोखतात तसलीं फळां दिवपाक म्हणजे आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवपाचें काम आमचें पयलें जाता. आमेन. म्हणजे हांवें आतां कोणाक वचूंक जाय, जो कोण रस्त्यार मेवता, जो कोण लाडू मेवता, ताका हांवें देवाचें उतर सांगपाक जाय. हांवें तुमकां दिसता देव आमकां स्पेशलिस्ट करता आनी तो आमकां ते पवित्र आत्म्या उदेशी कोणा कडेन वचूंक जाय, ज्या भाशेन ताणें पावलूक फकत त्या जेंटायल्स लोकांक, जेंटायल्स कितें म्हणटात ताका, ऑन बावार्थी. ऑन बावार्थी पासत ताचे पासत ताका धाडलेलो. पेद्रूक धाडलेलो जुद्या पासत. त्या भाशेन तो एक एकल्याक एका कारणा लागून धाडटा. पावलून पेद्रूचें काम करूंक जाय नासलें. पेद्रून पावलूचें काम करूंक जाय नासलें, कित्याक तांकां विचून काडलेलें त्या कारणा लागून. म्हणटच तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना म्हाका पवित्र आत्मो मेवलो, हांव आतां फुल्लो. हांवें म्हणलें देवान म्हाका पवित्र म्हाका शिकोंक जाय. पूण तेन्ना हांवें पवित्र आत्म्याक सांगलें शिकोंक जाय. तुवें पावलूक सांगलें त्या ऑन बावार्थी कडेन वच. पेद्रूक सांगलें जुद्या कडेन वच. तर हांव कोणा कडेन वचों? जुद्या कडेन वचों या हांव ऑन बावार्थी कडेन वचों? आनी म्हाका गरज आसली पवित्र आत्म्यान म्हाका तें कळीत करपाक. तर पवित्र आत्म्यान म्हाका कळीत केलें. हांव शिकोंक लागलो देवाचें उतर, कित्याक म्हाका जाय आसली खोशी करपाक देवाची. म्हणटच हांव शिकत 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 पवित्र आत्म्यान म्हाका उतर दिलें आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें मातुवाचो 10वा विसवोर वड 6 वाच, थंयसर हांव तुका सांगता कितें तुजें काम तें. देखून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां ह्या वेळार, जें म्हाका काम केलां तेंच काम हांव कोत्तां ह्या वेळार, कित्याक म्हाका सांगलां तें काम करपाक. सांडलेल्या मेंढऱ्याचेर वचूंक. वाचुया.
पूण अदीक करून इस्रायलाचे घराण्याचे सांडलेल्या मेंढऱ्या सोशी वचात. म्हणटोच देवान म्हाका कितें सांगले, खूब देवाचे उतर येताले म्हजे कडेन, खूब शिकवण मेवताली म्हाका, खूब आयकलें देवाचें उतर आनी हांव परगट करूंक लागलो. पूण हांवें सांगलें, सायबा तुवें पेद्रूक धाडलोय जुदेवा कडेन, पावलूक धाडलोय अनबावार्थी कडेन, थोड्यांक धाडलोय आमच्या सान फ्रांसीस शाराक धाडलोय किचोर आमचो गोंयचो सायब करपाक, आनी आमच्या पाद आग्नेल न्हय पिलारचो होय. ताका तुवें खिचोत धाडलोय श्रीलंका धाडलोय. म्हणजे जुदेवा तुवें ताका थिंचोच धाडलोय. म्हणजे तुका एक कारण आसलें कित्याक तुवें ताका रचलोय, वय की ना? होय. आनी ताणें देवाचो आवाज आयकलो आनी ते त्या दुसऱ्या गांवांनी गेलो, कित्याक ताणें पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकलो. ते आपल्या घरा बसून रावंक ना. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना म्हाका देवान सांगलें इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलेल्या मेंढरा सोरशी वच, हांव आतां देवाक सांगूंक लागलो, पवित्र आत्म्याक सांगलो, तुका जाय म्हाका होली लँड कडेन वचपाक, तुका जाय म्हजे कडेन इस्रायल गांवांत वचपाक, हांव चिंतालो इस्रायला गांवांत वचपाक, ही कितें इस्रायली सांडलेल्या मेंढरा. तेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका म्हणूंक लागलो, जो कोण जेजूचेर बावट दवरता तो आतां नया इस्रायल पोरजेचो आतां बायल आनी धूव जाता. एका इस्रायल गांवाची म्हणल्यार जावची ना, म्हणजे न्हय, ती आतां न्यू इस्रायल, न्यू नया इस्रायलाची पोरजां जातात. कोही जेजूचेर बावट धरून, वय की ना? होय. हांव देवाक पवित्र आत्म्याक विचारूंक लागलो, तूं म्हणटाय इस्रायलच्या सांडलेल्या मेंढऱ्या कडेन वच म्हणजे कितें? तो म्हणूंक लागलो, आमच्या कॅथोलीक इगोर्जेन आजून पासून लोकांक देवाच्या उतराची सजमणी ना. तेर्स कोत्तात, नोवेना कोत्तात, मिसाक वेतात, देवस्पण कोत्तात, उपास कोत्तात, 12 सुंकटां 13 ब्रेस्तार कोत्तात, खूब नोवेना कोत्तात, खूब तेर्स कोत्तात, पूण देवाच्या उतराची सजमणी ना. ती आपणाकूच फटोवन रावल्या. देवाच्या उतराची सजमणी ना. तो म्हणूंक लागलो, तूं वच इगोर्जेन आनी हांव तुका वाट उक्ती कोत्ता आनी तूं वच आनी म्हजें उतर परगट कर. उतरांक सजमणी दी उतराची आनी ताका मीस कोहें तें कितल्या वालोराचें, आमचे जे साक्रामेंतात कितले वालोराचे, कशे भाशेन देवाच्या उतरा वरवीं आमी ते साक्रामेंतान घोट आसतले हांव, कशें ते मीस आमी बरे भाशेन आयकतले हांव, खंय भाशेन आमकां सजमणी मेळटली, ती फकत म्हज्या उतरा वरवीं. ताका उतर शिकय आनी त्या साक्रामेंताची आनी मिसाची सजमणी बरे भाशेन दी. आतां तूं सांडलेल्या मेंढरा कडेन वच आनी म्हजें उतर परगट कर. Amen. 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 Praise Jesus. Praise Jesus. भाव भयणीनो, Mm. सांडलेले मेंढरे कोण? आमच्याच इगोर्जेन. होय. तोजमतां की मीस आयकोलें, नोवेना केलीं, सान्नो वडे केले, फुगोट्यो मारल्यो, नातालांचे नेवऱ्यो केल्यो, पास्कांचे लाडू खाले आनी आमी व्हडले बरे क्रिस्तांव. आमी आमकांच फटयता. ज्या दिसा म्हाका उतराची सजमणी मेवता, म्हाका तें सगळें जे म्हाका आमच्या इगोर्जेन इतलें बरें शिकयतात, त्या उतराची सजमणी मेवता देवाच्या उतरा वरवीं. आतां म्हज्या जेजूशी त्या साक्रामेंता वरवीं, त्या मिसा वरवीं म्हजो संबंद म्हज्या जेजूशी घट करूंक जाता. आनी हें म्हाका शिकोवपाक ताणें धाडलां. तेच भाशेन भाव भयणीनो, तुमकां एक एकल्याक देवान रचल्यात एका कारणाक लागून. तें Yes. कारण तुमकां बेगीन कळोवन दिवंक जाय. तें कळोवन येवपाक Mm. तुमकां जाय तुमचो संबंद देवाशी, जेजूशी घोट जालोलो. जालोलो आनी तो तुमकां कोळीत कोत्तलो. आनी जेन्ना तो कोळीत कोत्तलो
तुमका घामाची आणि तुमका ओजाच्या भाराची गरज ना. फकत जे कोरंक सांगला तेच करा. तो सगळे उठे करतलो. तुमची तिकेट काडटलो, तुमका घर बांधतलो, तुमका वाट सगळी करतलो. आयज भाव भयणीनो हांगा या सान पावलीच्या व्हडलो जागो इतलो कितलो लोक येता हांगा. कित्याक सान पावलोचे सोशल मिडिया आहा. आणि हांव चिंतलो म्हजी बायल मेलनी पुढे हांगा आहा. हांव चिंतलो म्हणटलो आमी खंय ह्या जाग्यार पावली. पूण हांगा हे आमचे कॅथोलिक सेंट पावलूस कॅथोलिक थिंग. आणि म्हाका हे देवान ह्या जाग्यार हाडलो कित्याक ताणें म्हाका आपली खोशी उक्ती केली. ताणें म्हाका सांगले त्या सांडले मेंढरा कडेन वच. हो पाद्री आमकां इतलो सपोर्ट करता तोच म्हणटा आमचो कॅथलिक लोक तांकां फकत उतराची सजमणी ना तांकां उतर शिकोवंक जाय. तोच म्हाका सांगता तो म्हणटा तूं उतर शिकय ताका सजमणी दी आमच्या साक्रामेंताची आमच्या मिसाची. आनी हेच करपाक देवान म्हाका ह्या जाग्यार हाडला. Amen. Amen. Praise God, brother. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. आमी Praise Jesus. की म्हाका देवान आपलो पवित्र आत्मा दिला देवाचे उतर परगट करपाक. तो हांव वेता परगट करता. कोण लोक आयकता कोण आयकना. आनी मागीर हांव म्हणटा अरे तो म्हजी आयकना म्हजी घरचीच आयकना म्हाका आनी कितें पडलां आतां. म्हाका हांव बसतलो आनी 12 सुद्दां 13 ब्रेस्तार करतलो. पूण ज्या दिसाक तो म्हाका सजमणी दिता तो म्हाका आपले म्हजे कारण कितें कारण आहा तें म्हाका कळीत करता. म्हाका ओजाचो भार घेवपाची गरज ना. कित्याक जे कारणा लागून ताणें म्हाका रोचला ते म्हाका संपूर्ण करपाक ते म्हाका कंप्लीट करपाक ताणें म्हाका ऑलरेडी तयारी दवरला. सगळे नाल्ल चिकन मटन नुस्तें कांदे लसूण सगळे तयार दवरला. म्हाका फकत वसोंक जाय ते रांदूंक जाय आनी मागीर दुसऱ्या जाग्या कडेन वसोंक. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. एका पावणे न्हू होय, brother. आयज आमकां पवित्र आत्मो कितें सांगूंक सोदता. आमी कितले देवाचें उतर आयकून आचे ताचे खूब प्रेगादोर येवं खूब टिचर येवं खूब लोक शिकोण दिवं. आतां तुका इंटरनेटार वचशीत जाल्यार सकाळी ते सांज पासून रातीक पासून चलता आनी आमी आयकत आहा. पूण फकत आयकले पूण जे आमकां पवित्र आत्म्यान सांगले ते अजून पासून सजमणी मेळोंक ना. कितें कारण ते आमकां रोचल्यान ते आमकां अजून सजमणी मेळोंक ना. आयज थान आमी भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करुया. पवित्र आत्म्याक सांगुया पवित्र आत्मा म्हाका सांग कितें म्हजें Yes. कारण तें कित्याक म्हाका रोचला. आनी म्हाका ते सामकी सजमणी दी. वेळ लागत जितलो हांव शिकता जितलो हांव वेळ काडटा देवाचें उतर शिकता आनी तो म्हाका ते कळीत करता तितलो तो म्हाका आपले सगळी सजमणी दिता. आनी जेन्ना तो म्हाका सजमणी दिता हांवें फकत एक काम ते म्हाका रोचला तें हांवें करूंक जाय आनी ते काबार करपाक सगळी तयारी म्हाका देवान दोत्तलो म्हाजे पासत ताणें दवरल्या. दोत्तो ना दवरल्या. हांवें ते काबार करूंक जाय काम. आनी एक दीस तो मुकुट जो ताणें तयार दवरला तो म्हाका फावो जातलो म्हूण हांव ते आशेन रावतां. कित्याक तो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. जें ताणें म्हज्या जिवितांत प्रॉमिस केलां तो काबार करतलो. आनी म्हाका तो मुकुट जो हांवें ताजें काम केलां तो म्हाका एक दीस दितलो म्हूण पावलो भाशेन हांवूय ते उमेदीन रावतां. तुमी पूण त्या उमेदीन रावात. कित्याक आमी आख्खो संवसार जोडलो जाल्यार आमी दुडूक केले जाल्यार आमी भाटां बेसां केलीं व्हडलें घर केलें जाल्यार सगळें आमकां ह्या संवसाराचें मेळ्ळें जाल्यार पूण आमी ज्या कारणा लागून आमकां रोचलां तें आमकां कळोंक ना जाल्यार एक दीस जेन्ना आमी ताच्या फुडें आसतले कितें आमी सांगतले ताका तूं कित्याक गेल्लो रे संवसारान. ना आमी गेल्ले पासयेक आमी मिसाक गेलीं सगळें केलें पूण आमचें कारण आमकां कळोंक ना. हांवें तुका सजमणी दिवंक ना म्हजें उतर दिवंक ना तेन्ना आमी कितें म्हणटले ताका तें आमी चिंतून आयज तान भाव भयणीनो देवाच्या उतरान रिगून रावय. आनी हो एक प्रश्न जो हांवें तुमच्या फुडें दवरला आयज कितें जावन आसा म्हजें कारण कित्याक म्हाका रोचला कितें जावन आसा देवाचें कारण म्हाका रोचूंक तें कारण म्हाका त्या कारणाची सजमणी मेळपाक आनी ताची खोशी करपाक आयज तान आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करुया. पवित्र आत्म्याक सांगुया म्हाका सांग म्हाका कळीत कर आनी तें जें ताणें म्हाका सांगलां तें करपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. आमेन. Amen. 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 Jesus. Praise Jesus. Jesus. Jesukan.
Praise Jesus. तर भाव भयणीनो तुमकां कोणाक कसलो प्रश्न विचारूंक जाय कितें कितें आयज सजमूंक ना तो प्रोसेस तो तुमकां कळोन येतले खंय आमकां आमचें कारण आमकां सजमून मेवतले खंय तुका तुका कळ्ळें कसलो प्रश्न विचारूंक जाय तो आमी म्हणटले आमी आयकले तुवें सांगलें तें तुकाच सांगलां तुकाच कुजिनीर केला आमकां करूंक ना आमी आमचें कोत्ता आमी सारकें कोत्ता आमकां कांय पडोंक ना तूं सांगता तें तुकाच सांग तुकाच तें आमकां न्हय खंय तुमी चिंतल्यात काय तुमी तेच भाशेन ज्या भाशेन म्हाका देवान कोडीत केलें तुमी कोडीत कोत्तल्यात देव तुमकांय कोडीत कोत्तलो वय की ना होय ब्रदर प्रेज गॉड तुवें आतां बरें को एक्सप्लेन केलें ब्रदर म्हाका तेश कोन पयलीं कळोना ब्रदर एश को आमगेली हें आसत म्हण त्या उतर दिवपा जाय नो डाउट बट ऑल्सो मोर देन दॅट आहा म्हण तुवें आमकां काय बरबशी एक एग्जांपल दीन ब्रदर तुवें बरें को एक्सप्लेन केलें प्रेज जीसस थँक यू होली स्पिरीट फॉर स्पीकिंग थ्रू यू प्रेज गॉड जेजू कारता ब्रदर कोळीत करप म्हणजे आतां जितलें हांव शिकता जितलें हांव वाडटा ताचे जाणवाय तेची शिकवण घेवन तितली मागीर तो पवित्र आत्मा आमकां शिकयता अशें न्हू ब्रदर हय बाय जोनिना जेन्ना हांव देवाचें उतर शिकता हांव थाराव घेता एक कमिटमेंट घेता की हांव देवाचें सदां शिकतलो पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो म्हाका शिकयतलो तो म्हाका पूण सदां जेन्ना शिकता थोडी उतरां देवाची थोडे स्क्रिप्चर पोत्तून तो म्हाका शिकयता पोत्तून हांव बरोवंक जाय हांवें तें जेन्ना कॉमेंट्स केले म्हाका 10-12 स्क्रिप्चर पोत्तून उलयताले त्या 10-12 स्क्रिप्चराचे हांव शिकून तोड करूंक लागलो आतां त्या 10-12 मध्ये 3-4 म्हाजे कडेन पोत्तून उलोवंक लागले 3-4 स्क्रिप्चर उलोवंक लागताले तेन्ना 3 स्क्रिप्चर मागीर 2 उरले 2 उपरांत हो स्क्रिप्चर येयलो हो म्हाका स्क्रिप्चर म्हणजे प्रोसेस जालो तो एका दिसान जाता एका म्हयन्याक जायना एका वर्सान जायना थोडो वेळ लागलो जितलो हांव शिकतालो तितलो पवित्र आत्मा म्हाका तें कोडीत कोत्तालो ओके म्हाका सजमणी दिलो म्हणटच म्हाका ती सजमणी मेळोंक जाय हांवें तर सुरवात तो करूंक जाय न्ही होय ब्रदर स्टडी करूंक जाय वेळ दिवंक जाय हांव घेना जाल्यार शिकपाक हांव फकत म्हणटा अरे आतां ही कोंकणी काच चलता आमी कितले आतां जेन्ना आमी हांगा येताले कोंकणीचे क्लासीन थोडे कॉमेंट्स केल्ले कितलीं जाणां आसतालीं आमी 35 आतां सगळे म्हाका दिसता सगळ्यांक म्हाका वयन दिसता कित्याक केला लोक म्हाका दिसता सगळ्यांक आपली 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 देवाची खोशी कळून येयली ताचें कारण कित्याक देवान रोचलें तें कारण कळ्ळें म्हणटच आतां आमकां उतराची गरज ना आतां आमी जाणू कितें करूंक जाय तें आतां आमी देवाचें उतर शिकयता आमी आतां थोड्यांक भुरग्यांक घेता थोडो हार्ट स्पेशलिस्ट जाला थोडो ब्रेन स्पेशलिस्ट जाला हांगा म्हणजे बरी खबर म्हणल्या पूण आमकां अजून कळोन येवंक ना जाल्यार आमी कमिटमेंट दिनात देवाच्या उतराचेर थोडो लोक म्हणटा कितें गवाय कितें म्हणटा तो म्हणटा आमकां हें करूंक जाय तें सांगूंक जाय तशे भाशेन सांगना अशें सांग आमकां जी सोय आहा तेच भाशेन शिकपाक तूं आमकां सांगिना म्हाका जें जाय म्हजे स्टायलीन हांव सांगता जो पवित्र आत्मा सांगता तें म्हाका गरज ना तेन्ना म्हाका तो कारण म्हजें कारण सांगतलो तें सेल्फ जालें म्हाका जाय खालतो रावपाक आय हॅव टू बी टीचेबल आय हॅव टू म्हाका शिकोवन दिता तसलो मनीस हांवें जावंक जाय हांव खालतो रावंक जाय हांवें देवाचें उतर आयकोंक जाय केन्ना म्हाका सांगतलो जें करपाक जें म्हज्या मनशापणान म्हाका करूंक जायना पूण जेन्ना ताजें उतर आयकता तेन्ना हांव खालतो रावता तो उतर सांगता तें कोत्ता तेन्ना तो म्हाका खरेंच तो सजमता वय हांवें थाराव घेतला तेन्ना तो ताची खोशी तो म्हाका सांगतलोच पूण आमकां जाय सगळें 2 मिनिट नूडल्स एक्सप्रेस कॉफी सगळें आमकां जाय आमचे मायक्रोवेव घालून घालें भायर येयलें घालें भायर आमकां आनी वेळ ना आमी सगळीं बिजी आमकां जाय आमकां आमी देवाक सांगता पळय आमी कितलीं बिजी आहात आमकां भुरगीं आहा आमचो वार आमचो घोव आमची बायल आमची सासूमाय आहा आमकां कितलें रांदूंक जाय तूं तुजे मदल्यान तूं आमकां सांगता शिकपाक पूण भाव
ज्या दिसा आम्ही जेजूक आमचो पयलो कोत्ता नंबर 1 प्रायोरिटी कोत्ता तो आमकां वजाच्या भाराच्या सकला व्हरना, तो आमकां सगळें तयार करता आणि तो आपले कारण हो आपल्या राजांव ज्या कारणा लागून आमकां रोचल्यात तो आमकां एक दीस कोडीत करता. ते एक काम करपाक तो सगळी तयारी करून दवरल्या म्हणून आमी आतां कसले कश्ट घेनासतना आमी आतां ताची खोशी करता आणि आमी आतां ह्या संवसारान ज्या कारणा लागून आमकां धाडला ते आमी करूंक. Amen. Amen. जेजू करता. बाय जोनिना कळ्ळें तुका प्रोसेस कळ्ळो? Yes, brother. कळ्ळें. एका दिसान ना. 2 दिसान फकत इमानाच्या एका वेळार बुधवारा दीस येवन आमकां ना. केन्ना देवाची खोशी देवाचें कारण आमकां केन्नाच कळचें ना. आतां आमी आतां फाल्यां आमी बसोंक जाय, सद्दां बसोंक जाय, एक थाराव घेवंक जाय की हांव शिकतलो देवा कितें सांगता. म्हाका आयज फाल्यां परवां एका सुमारान एका म्हयन्यान सांगोत, पूण हांवें सांगूंक नाका की सायबा हांव तुका एक सुमान दिता, एक म्हयनो दिता, एक म्हयन्यान तुवें म्हाका शिकोवंक जाय. तूं तयारूय नाही जाल्यार तुका एक म्हयन्यान तो सांगतलो ना. पूण आमकां टायम लिमीट दिवंक जाय. तो जाणो केन्ना तो आमकां तयार आहा, केन्ना आमी आमची तयारी आहा आमकां ताची खोशी करपाक तो जाणो आमचे गूण. आमी ताचें उतर पाडूंक जाय, ताचे उतर प्रमाणे चलनाय. पवित्र आत्म्या आदारान पवित्र आमकां एक एक कोडीत करता. बाबा न्हू समजा म्हाका 1 to 10 स्टेप्स करूंक जाय जाल्यार हांव पयल्या स्टेपाक विश्वासी ना जाल्यार देव म्हाका स्टेप नंबर 2 दाखयतलो ना. आनी आमकां स्टेप नंबर 10 दाखयतलो. स्टेप नंबर 10 सोडूच तूं करिना जाल्यार तूं पयलो स्टेप केल्या उपरांत तो म्हाका दुसरो स्टेप दाखयतलो, दुसरो स्टेप केल्या उपरांत तिसरो दाखयतलो. पूण म्हाका जाय 10 स्टेप. म्हाका जाय म्हाका थंयसर कितें मेळटलें, हांवें कितें करूंक जाय. तूं कोण न्हय देवाक सांगपाक. तूं फकत आपल्या उतराक ताच्या उतराक विश्वासी राव. तो सांगता तो स्टेप 1 तूं कर, स्टेप नंबर 2 कर. स्टेप नंबर 1 केल्या उपरांत तुका टेस्ट जातलो, टेस्ट पास जा तो स्टेप नंबर 2 सांगतलो. ताका वेळ लागता, ताका एक तयारी लागता. तयारी जाल्या उपरांत आमी आमचो थाराव कमिटमेंट केल्या उपरांत तेन्नाच तो आमकां विश्वासी रावता. गॉड इज ऑलवेज फेथफूल. पण आमी फेथफूल रावता काय? एक दीस आयल्या बुधवार दीस येयल्या मागीर शुक्रार ते मंगळार पासून आमी आमचेच कोत्ता. थोडे शिकले, थोडे कितें मागणे केले, तेल्स केलो, मीस आयकले जाले. पूण आमी खरेंच त्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, खरेंच तें उतर आमी शिकता, खरेंच आमी त्या उतरान सामके डीप स्टडी कोत्ता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी खरेंच जो तो सांगता ते आमी कोत्ता. हे आमी करूंक जाय जाल्यार आमी थाराव घेवया आयज पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. तो आपल्या उतराक विश्वासी म्हणून तो आमकां सदांच शिकयता. ताचें काम शिकोवपाक आमच्या मन काडपाक तो कोत्तलोच आपलें काम. तो आपल्या उतराक विश्वासी, तो ताच्या कामाक विश्वासी. पूण आमी विश्वासी रावया कित्याक तो विश्वासी. आमी विश्वासी रावत जाल्यार विश्वासी रावता, तो सदांच विश्वासी आनी तो आमकां आपली खोशी आनी आमचें जें कारण आहा तें कुडीत करतलो आनी आमी खरी खरी देवाची खोशी करपाक आमी पावतले. आमेन. Amen. येशू करता. जेजू करता. म्हणटच भाव भयणीनो 8 जाली, म्हाका वसोंक जाय. म्हणटच हांव ही क्लास तुमी कंटिन्यू करा. मातसो म्हाका व्हिडिओ मागीर धाडा प्लीज. पूण फुडल्या दीस हांव आसतलो, पूण आयज मातसो बेगीन येवचो पडटलो म्हाका. हांवें फातिमाक ऑलरेडी सांगलेलें तें. ओके. Okay. Bye, brother. God bless you. Thank you, brother. Praise Jesus. Anointing of the Spirit filled you into that place. God bless you. God bless you. Thank you. Praise God. Okay, कोणा टेस्टिमनी हाई? Praise God. Thank you, Jesus. ओय म्हाका एक टेस्टिमनी दिवपा जाय ऑफिसांतली. सांग सिस्टर. ओय म्हाज्या ऑफिसान म्हाका एक आमची फायनान्स सेक्शनान आमकां सडनली एक रिपोर्ट धाड म्हणून सांगलो. सगळी भुरग्यांगे फी भरपाचो आनी 2 वर्सांचो रिपोर्ट. आनी आतां हांव सगळें मातशें लिटल टेन्स्ड जालें कित्याक मोकळें ती सगळी इन्फॉर्मेशन नाहली. कित्याक भुरगीं कोविड आहलेलीं म्हणटच भुरगीं डॉक्युमेंट सबमीट करून नाहलेले.
So I was little tensed, but I surrendered. जेजूच्या हातीन गायल्यान हांव ते स्क्रिप्चर्स म्हणीत रावलें. Other Isaiah 41:10, मागीर Isaiah 61:3, Isaiah 61:10, मागीर उत्पत्ती 31:8, मागीर जसो सुरेश पोर जुजेचे सांगात आसलो आनी ताच्या वावरान सगळें येस मेळटालें तशें सुरेश पोर म्हज्याय सांगात ती स्क्रिप्चर्स हांव म्हणीत रावलें आनी विचित्र भास म्हणीत रावलें. आनी काल थोडेशें हांवें स्टार्ट केलें करपाक आनी आयज तें भितर तें जावपा जाय आसलें. इतलें केलें हांवें आनी मागीर म्हाका जाय तेसको वेळ मेळ्ळो त्या भुरग्यांक फोन करून ते फी रिसीट म्हाका धाड एश म्हणून आनी भुरग्यांनी म्हाका धाडून दिले आनी म्हजें काम सगळें जालें. फकत आतां 4 भुरग्यांचें मुगेलें उरलां तें फाल्यां सकाळीं भितर म्हजें जालें म्हणून हांव आर्गां दितां जेजूक आनी जेजून तें म्हजें काम केलें. आनी म्हाका कितें दिसलोलें ते 2 रिपोर्ट धाडपा जाय म्हणून चोय जाल्यार मागीर हांवें दुसरी डिपार्टमेंटाक वचून खबर काडली की तो एकूच रिपोर्ट धाडपा जाय म्हणून. सो आय वॉज सो joyful from my heart that Lord really answered मुगे देवान मागणी आयकलें आनी म्हाका काळजीदारपण दिलें काम करूंक आनी सगळें म्हजें काम रेडी जालें. जेजूक आर्गां. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise Thank you, Jesus. Jesus. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Praise God. Thank you, Jesus. Ani kona ha testimony diwpa. Praise God. पूण जेन्ना आमी म्हणटाय न्हू संवसारांतूय आमी हाय वावरांतूय हाय पूण तकलेन जायती येता न्हू पूण तें तकलेन येता तें कांयच घेवूं जायना आनी उलोवपा जायना पूण उलोवपा जाय फकत जेजूचें उतर आनी तें उतर तितून वावर करून दाखयता. हय सारकें आय हॅव एक्सपिरियन्स दीस नाव दीस 2-3 सिट्युएशन्स हांवें एक्सपिरियन्स केलां. हांवें म्हजें संवसारीक उतर उलोवंक जायना वो संवसारी मनशा कडेन तो सिट्युएशन घालपाक जायना until that person जावन आसा देवाचो आनी देवाच्या उतराचो. ओ नाजाल्यार एग्रीमेंट प्रेयर करूं जाता खंयचे दुसरे स्पिरिच्युअल ब्रदरा कडेन भयणी कडेन ते सिट्युएशना वयर आनी तें देवा कडच्यान तो एग्रीमेंट पास जायन येता. पूण हांवें तें तोंडांतल्यान तें थॉट उलोवपा जायना पूण उलोवपा जाय फकत देवाचें उतर न्हू आनी तें देवाचें उतर त्या जाग्याचेर वावर करून दाखयता. 110% दाखयता आर्गां जेजूक. आर्गां जेजूक. हय हय सारकें देखून आमचे थॉट्स आमचे मन सगळो नियाड आसपा जावो जेजूचेर ताच्या फुरसाचेर ताच्या उतराचेर ताच्या कोश्टांचेर सगळो आमचे नियाड आहले की ना आमी आख्खी स्पिरिटान आसपा जाय. स्पिरीट फॉर्म म्हणजे आमचो आख्खोच आत्मो आमचें जिवीत सगळें पवित्र आत्म्यांतल्यान आसपा जाय. घरांत तशेंच वावराच्या जाग्याचेर भुरग्यां आमी कितें जाता घरांत आहली म्हणटकीर जाता भुरग्यां बोले संवसारी हें जाता पूण तशें न्हू तें आत्म्यांतूच आसपा जाय म्हणटा देवाचें उतर. तें आत्म्यान आहा म्हण तितकें सोंपी न्हूय तें बट वी हॅव टू टेक पेशन्स एंड काम डावन. हंबलनेस एक जाय आमकां तें रोखडें जायना बट इट टेक्स टायम. आतां ब्रदर कशें सांगता टायम लागतलो. ओय टायम लागता बट जीसस टेस्ट आवर पेशन्स. पेशन्स इज इम्पॉर्टंट. आनी स्टडी वी हॅव टू स्टडी द स्क्रिप्चर एवरी डे. आतां ब्रदर सांगते भाशेन एवरी डे आमी ते स्क्रिप्चर स्टडी करपा जाय आनी ते एवरी कंटिन्युअस ते म्हणीत रावपा जाय. चलताना भोंवताना नाताना ट्रॅव्हल करता आसतना बाजारान वयता ते म्हणीत रावपा. जितले तूं ते स्क्रिप्चर म्हणटा न्हू ते तुज्या आत्म्यान बरोवन उरताय. जितले तूं ते म्हणटा आनी विचित्र भाशेचे वयता that power starts working in us. I have experienced it. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. आनी पवित्र आत्म्याचो आमी इतली आर्ग दिवपाची. पवित्र आत्म्याचो इगोर्जी उक्ती केल्यो देवाचे उतराक. ब्रदर जॉन्सन चोय रायपूर हा कितली पाद्रींक तो देवाचे उतर दिता. आतां ब्रदर विन्सेंट गेला ते भाशेन सगळी इगोर्ज्यो हे
उक्ती जावपा जाय कित्याक स्वताचेरच इग्रोज बांदलेली हा न्हय मिसाचेर आनी मागण्याचेर तेरसाचेर ना कांयच ना मागणी म्हणटाय ते होको देवाचें उतर आमची भयणी आमची जायते जाण भाव भयणां स्वत मानून घेयनाय देवाचें उतर हय पूण आतां पवित्र आत्म्यांतल्यानूच याज्ञिका उक्ती केल्याय म्हणटकच बाग इगोर्ज मातेक प्रेज जीसस सदां देवा अर्घ दिवपा जाय आनी येयली म्हूण आमी जेजू कडेन मागों जाय यो येयली म्हूण यो दी तेंकां ना येयली म्हणून आमी देवा अर्घ दिवपा म्हजो कुटुंब हय म्हजो कुटुंब येयलो पवित्र आत्म्याशी पवित्र आत्म्या सोत तेंकां येयलें सोत तेणी मांडून घेयलें हय हय सोत मानलें हें म्हणीत रावपा जाय ते भाशेन बट इट हॅज अ लॉट ऑफ प्रॅक्टीस पेशन्स जायतें हा हय सिस्टर हय तितूनच आसपा जाय आमी आतां ब्रादर सांगते भाशेन आनी कोण हा टेस्टिमनी दिवपा प्रेज गॉड जेजू कारगा फातिमा सिस्टर येस सिस्टर पेपेचुआ सांग म्हाका न्हू हें हांव नोको तें स्क्रिप्चर हुंयचें ओ कितें म्हाका खबर ना पूण मुगे न्हू पांय दिमी दुखताल्यो आनी फुडें लागोन न्हू हांवें इंजेक्शन देखून घेयलें आनी मागीर म्हाका न्हू भयणीन मुगे भयणीन हें सांगिल्लें म्हाका हें म्हणीत राव म्हूण जिजस यू ऑन द क्रॉस यू your bones were out of joint by that pain my स्तोत्र 22:14 22:14 स्तोत्र 22:14 सिस्टर okay सुकून पावलेलो जोरी सारको विरून वेता जीव म्हजो सुटून गेल्या सगळी म्हशी हाडा म्हजें काळीज मेणा वरवीं म्हज्या ओड्ड्यान बुडून गेला स्तोत्र 22:14 न्हू होय his bones were out of joints praise god न्हू तें हांव म्हणीत रावतालें आनी मागीर थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस म्हणटालें आनी मातशें दुखो लागोलें हांव मुळो कोमेस कोतालें आनी आतां मुगे सारकें पांय दिंडी सगळें बरें जालें आनी पयर वेनिसडे न्हू सिस्टर ते दिसा देखून तूं फूल दुखो लागोली ते मिटिंगे टायमार आनी आयज मुगे आनी हांव ही गोवायकी दिवपा आसलोलें मुगे सारकी तूं फूड कित्याक दुखो लागोल गाय म्हण आनी हांवें मागीर तेंच मुळें पोतून बोन्स आउट ऑफ जॉयंट आनी ते मुळें आनी थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस म्हणीत रावलें आनी मागीर हांव इसरोलेशें आनी मागीर सायन्सा मागीर सारकी पेन गेली पांयांची चलोन देखून हालेलुया थँक यू जीसस जेजूक जेजूक आर्गा जेजूक मोहिमा जेजूक वाकाणणी जेजूक दिनवास प्रेज गॉड पवित्र गॉड होय जेजूक आर्गा वंडरफुल सिस्टर प्रेज गॉड तुवें आतां दुसऱ्यांकूय दिवपा जाय देवाचें उतर थँक यू सिस्टर प्रेज जीसस आनी कोण हा सांग आनी कितें जालें न्हू सिस्टर हांव म्हणटा म्हाका जेजून म्हाका बरें जेजू मुगे दूख काड एशें कोन्न बी म्हूण कितें म्हाका जालें पयर हांव एक दिसा बाबा जेवयतालें जेवयता तुमगे पोटां बेश्टी पेन जाली सारकी जेयता मागीर म्हळें जेजस तुमगे दूख काड तूं तुजें रोगतान हांव एक दुखी हुकूम घालता वोस मुगे आंगा तुले एशें कोन्न बी पोटां हांव नोको कित्याक दुखो म्हणीत मुळे एक दोन पाट म्हळें आनी मागीर बाबा जेवयत म्हळ्यार आमगे ती दुखू काबार जाली सारकी गेली आमेन प्रेज गॉड थँक यू जीसस जीसस जेजू कारगा प्रेज गॉड आनी कोण हा प्रेज जीसस जेजू कारगा जेजू कारगा कोण हा टेस्टिमनी दिवपा प्रेज गॉड कोण ना आयज आमगे भाव भयणाय ना अशीं आमगे मारी बाय केन्ना येता काय प्रेज गॉड इतली सिस्टर
Jesus. कोण ना टेस्टिमनी दिवपा? हांवें दिली. होय, प्रेज गॉड सिस्टर. पप्पाच्यान दिली. प्रेज गॉड. ओके, आम्ही रिकॅप करूया न्हू. प्रेज गॉड. कर. ओके. गेल्या त्या बुधवाराचो विषय मागणे उतरांचो बोडबोड न्हय. सोजमोणी दिवपी भाव विन्संट. विदेशी लोक कोण? जेजूचेर भावार दवरिनाय. जेजूक आपलो सोमी दोनी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक ना. नवी रोचना जावंक ना. आनी पवित्र आत्मो तांचेर भितर ना. ही जावन आसा विदेशी. आयज इग्रोस मातेन जायतो विदेशी लोक आसा. कित्याक आमी मिसाक गेली, तेर्स रोजार केले, फेस्तां केली म्हूण आमी भावार्थी जायना. आमी विदेशी ते भावार्थी केन्ना जाता? त्या घडये हांव जेजूक म्हजो सोमी दोनी आनी सोडवणदार म्हूण मानून घेता. जेजूचे अमोलीक रगत म्हाका नितळ करून हांव एक नवी रोचना जाता. देव म्हज्या भितर आपलो पवित्र आत्मो घालता. आतां हांव भावार्थी जाता. उदाहरण, आमचो एक क्रिस्तांव शेजारी, तो सदांच आमकां गुड मॉर्निंग म्हणटा आनी आमची खबर घेता. सदांच त्या शेजाऱ्याची तीच उतरां आनी तेच प्रश्न. सकाळी उठून तो आमकां दिश्टी पडटा आनी सदांच तेंच तो उलयता. आमकां कशें दिसता? आमकां ताचो वाज येता आनी ताका आमी पयस दवरता. ह्याच पोरी आमी बडबड्यान सदांच तेंच मागणे करीत रावल्यार देव आमचे मागणे आयकतलो काय? फाटल्या दिसांनी आमी ही वपार आयकल्या. एक विधवा बायल खोट्या नितीदाराशी परतून वेता आनी ताका आपल्याची नीत कर म्हूण सांगता. पूण तो खोटो नितीदार आयकून घेना. एक दीस तो चिंता, ही बायल आपल्याक खूब सतायता. हांव आतां तिची नीत करतलो. ह्या पोरी देवाक नाका आमी परतून तेंच मागणे केलोले. पूण आमी सुये पोरमोणे दिसाच्या दिसा, म्हयन्याच्या म्हयन्याक तेंच मागणे करता. आमी नवी रोचना. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, तर क्रिस्त म्हजे ताईं जियेता. हांव उलयतां ती उतरां म्हजी न्हय, पूण क्रिस्ताची. क्रिस्त फकत सोत उलयता. आतां हांव बडबड्यान मागणे करिना, पूण सोतान मागणे करता. ताचे उतर ताचे कडेन परतून उलयता. तो म्हजे कडेन आपले उतर उलयता. आतां आमचो भासाभास जाता आनी आमचो संबंद गोड जाता. आमी आमच्या कुडीचो खूब कुयदाद करता, पूण आत्म्याचो करिना. आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारना. कूड कुसता, पूण आत्मो सासनाच्या सासनाक जियेता. जेजूची उतरां आत्मो आनी जिवीत. आमचे जिवीत आमी देवाच्या उतराचेर बांदूंक जाय. आतां हांव भावार्थान देवाचें उतर घेवन मागणे करता. आर्गां आनी वाखाणणी दिता, न्हय उतरांच्या बडबडान. देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. जे जेजून कुर्सार सोंपयलां तें तो म्हाका फावो करता. दोंग्या भाशेन मागणे करिनाकात. काळजांतल्यान पवित्र आत्मो सांगता तींच उतरां उलयात. मागण्यात खूब वेळ सारलो वो जायतीं उतरां उलयलीं म्हूण आमी समजतात खूब मागणे केले. कितलो वेळ सारलो आनी कितलीं उतरां उलयलीं हें गरजेचें न्हय. पवित्र आत्मो म्हाका सांगता त्या भाशेन आयचे मागणे, फाल्यांचे मागणे, एका म्हयन्याचे मागणे वो 2 म्हयन्याचे मागणे हांव करतां तें दुसरेच भाशेन जायत वेता. कित्याक आतां म्हजो संबंद जेजूशी गोड जायत वेता. ताच्या उतराची म्हाका समजणी मेळत आसा. आमचे मागणे आतां बदलता. जितले आमी जेजूक वळखता तितले आमचे मागणे अदीक आनी अदीक मोगाचे जाता. देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळ्या उपरांत पवित्र आत्म्याच्या आदारान
हांव आतां मागणें काळजांतल्यान करता. दुसऱ्यान बरयल्ली व दुसऱ्यान म्हणलोलें मागणें म्हणपाची गरज ना. जायत्या पावट आमकां दिसता मागणें केल्या उपरांत पेकोवणी मेळटा, पूण देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळ्या उपरांत पेकोवणी मेळटा. देखून आमी उतरांचो बोडबोड करून मागणें करपाची गरज ना. जाय फकत देवाच्या उतराची समजणी. आमेन. जेजू कारगा. प्रेज गॉड. अजून कोणा टेस्टमनी दिवपा हा? प्रेज जीजस. प्रेज जीजस. ओके. बोइन पेरपेच्युआ क्लोजिंग प्रेयर करूया. प्रेज गॉड. बापाच्या नावे आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. मोगाला बापा, पुत्र आणि पवित्र आत्म्या, आर्गा मोहिमा आणि दिनवास आर्गां दिता बापा. हांगा आजीर आसलेले आमच्या भयणां पासत बापा, तुवेंनूच आमकां एकठांय केल्यान. जी उतरां आमी आयकल्यान ब्रदराच्या तोंडांतल्यान ती आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां तुजो पवित्र आत्मो फाव कर. जानवायेचो आत्मो ज्या वरवीं आमकां कळोन की आमचें काम कितें तें जिवितांत करूं. बापा, आमची काळजां मनां उक्तीं कर आनी आमचो बावार्थ वाडय. आनी हेच बावार्था वरवीं आमी दुसऱ्यांक तुजें उतर दिवंक आमकां फाव कर. हें हांव बाप्पा आमच्या सगल्यांच्या नांवान मागणें करता. आमेन. आमेन. आमेन.